सुरू करा तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिन कोणी आज तुका वसिता दया माया तुझी अर्था पत्की जीनी बोगस उन्माता आता कृपा विसामाचिता सुम्या मंदिरा तुझा रका दिवस रुखारा तुझा गीता गाऊन अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रोत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रोत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो नोवेनाचो दुसरो दीस बाळका जेजूच्या पांया मुळांत ताका आराधन करूंक ताका नमस्कार करूंक ताच्या मोगांत वाडोवंक आनी आमचें जिवीत नीज क्रिस्ती जिवीत जावन बांदून हाडूंक आमी हांगासर आयल्या आनी आज आमी नियाळूंक आसा तो विशय देव मुझे थंय आसता सगळ्या संवसारार सर्ग हांव बांदतां देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें एक व्हडलें देणें आसा हें आमचें जर एकल्याचें काळीज आसा तेंप्ल पवित्र त्रित्वेचें केन्ना आमचें काळीज आमचें जिवीत आसा एक तेंप्ल एक इगर्ज देवाच्या अस्तित्वाची सर्ग आसा म्हज्या काळजा भितर सर्ग आसा म्हज्या जिविता भितर जायते फावटी हो सर्ग आमी होगडायला जावंक पुरो जायते फावटी कश्ट दूख आमकां आयल्या वेळार म्हजें जिवीतच आसा एक देव तेंप्ल हाची विसर पडल्या जावंक पुरो ह्या सर सुखींची म्हणजे आमच्या क्रिस्ती भावार्था विरोधूच केल्ल्या पातकांची आमी दूख धरया देवा लावन आमी वखदांनी मागता आसतना परत आमकां तुजें तेंप्ल कन पुनर्रस सोम्या म्हणून आमी मागुया सांगात आमी मनोवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगे हांव सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता
आणि त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना हांव एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नानस जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. हरेताक मेळोवंक वेचे होकले परी नेटोवन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतलें आनी सिंहासना कुशीन येतलो एक ओडताळो हे परी म्हणालो. आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप, रडणें वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नास जावन गेला. आनी ताणें म्हळें, हीं उतरां येदोळस जारी जाल्यान. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणीय तान येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां. तें झरीचें उदक फुंक्याक पियोंक दितां. जैतेवंत जातल्यांक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातालो आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतर हें. तुझो दृढमो सर्वेस्पोरा सदां काळगायतलो. विश्वाशीपण तुजे देवा ससनाक परगडतलो. तुझो दृढमो सर्वेस्पोरा सदां काळगायतलो. विश्वासीपण तुजे देवा ससनाक परगडतलो. तुझो तिर्मो ससनाक भाळटा ते हांव जना सौम्या. विश्वासीपण तुजे दनिया ससनाक ससनाक बाळटा. तुझो दृढमो सर्वेस्पोरा सदां काळगायतलो. विश्वासीपण तुजे देवा ससनाक परगडतलो. तुवें विंचून काडलेल्या थंय
पवित करार केलाय दाविदाची संतत ससना स्थापित करता मोळार तू सुदृढ सर्वेस बरा सदांकार कायतलो विश्वासी बोल तुझे देवा ससना करतलो तू सुदृढ सर्वेस बरा सदांकार कायतलो विश्वासी बोल तुझे देवा ससना करतलो Alleluia, 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 Alleluia. उतर सुम्या तुझे सदा बळका सासरी जीवित दिता सर्गी वाटे भुसवाट म्हाका जियेक आदार दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लुका परमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया देवाचें राज्य केदारा येवंचेर आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणी म्हणाचो ना कित्याक देवाचें राज्य तुमच्या मदेंच आसा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता बळकत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी हांवें देखली नवें जेरुसलेम पुनर उत्पन्न जावचें हांवें पळयलें हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लीं उतरां हीं देखून म्हजें आज पयलें प्रश्न पयलें सवाल कसली ती नवी पृथ्वी आनी कसलो तो नवो आकाश कितें तें नवें जेरुसलेम आनी आज आमी नियाळूंक वेसो हो विशय आमकां सांगता की तो नवो आकाश आनी ती नवी पृथ्वी आनी तें नवें जेरुसलेम आसा तुजें जिवीत आमचें हर एकल्याचें जिवीत आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत दोन प्रमुख सतां आसात आनी ह्या दोन प्रमुख सतांचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमचो क्रिस्ती भावार्थ बांदून हाडला पयलें सत आसा देवाचें राज
तुमचे सांगाता. द किंगडम ऑफ गॉड इज एमोंग यू. आणि ह्या दिसांनी हो मिस्तेर आमी गूंड रितीने नियाळ केल्लो. जेजू आमचे सांगाता आयलो, मनशाचें रूप घेवन मनशा सांगाता तो जियेलो, म्हाका आनी तुका मनशापण कितें तें कळीत करच्या खातीर. सदांच आमचो देव आमचे सांगाता आसा, कित्याक तो आमच्या मोगार पडला. तसो मोग इतलो व्हरतो की म्हाका आनी तुका आमचे तावन पयस रावंक ताका जायना. देखून तो आमचे सांगाता येवंक आशिल्लो, आमचे सांगाता येवन रावलो, आनी अशें आमचें आनी ताचें जिवीत एक जावंशाक. कित्याक मोग बांदता, मोग घडसिता, मोग एकवट आवंडेता. आनी देव मोग देखून हें सत, हांव आनी म्हजो देव एक. ही पयली बुन्याद आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाची. पूण ताच्या की गूंड आनी एक बुन्याद आसा. भोवशा जायते फावटी आमकां ताची विसर पडल्या. पवित्र पुस्तक, इगर्जमाची शिकोवन हें सगळें आमकां सांगता जाल्यार जायते फावटी आज आमचें क्रिस्तांव जिवीत भावार्थाच्या ह्या भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यातावन इल्लें पयस गेलां जाल्यार भोवशा ह्या कारणाक लागून. कितें तें? देवाचें राज आसा तुजे भितर. द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. आमी कोण? आमी आसाव टेंपलां देवाच्या अस्तित्वाची. आमी आसाव जागो देवान रावंसो. देखून दैवीक शिकोवन आमकां सांगता की द सेंटर ऑफ युअर सोल इज गॉड. तुज्या आत्म्याची बुन्याद आसा देव. आनी आज हें सत त्रित्वेची भाग्यवंत तेरेज आमकां शिकयता. पवित्र सभेक कार्मेलीत वर्दी धांवन दराळ देणी फावो जाल्यांत. आनी एक देणें म्हळ्यार मागण्याचें देणें, दैवीक जिविताचें देणें. कार्मेलीत भारताक येवन 400 वर्सां संपता आसतना ह्या वर्सा ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी आमी 9 जाणां सांतां सांतिनेक, कार्मेली सांतां सांतिनेक विंचून काडलां. आनी अशें तांचें शिकाप, तांची शिकोवन, तांचें दैवीकपण हांवें आनी तुवें म्हजें करच्याक. कित्याक ती आसात आमकां मेलफांत, आमकां उदाहरण, आमकां एक आरसो आमच्याच क्रिस्तांव जिविताक. देखून आमी काडला हो विशय सोम्या तुमचो पुरो. सगळ्या कार्मेलितांचें जिवीत, कार्मेलीत देवशास्त्राचें जिवीत ह्या एका सेंटेन्सार, एका वाक्याचेर बांदून हाडयेत. गॉड एलोन सफायझस. सोम्या तुमचो पुरो. तूं कित्याक पुरो? कित्याक तूं म्हजें सांगाता आसतना आनी तूं म्हजे भितर आसता आसतना आनी म्हाका कितें उणें? हे हो आमचो भावार्थ, हें आमचें जिवीत. आनीक एक तरणाटी सिस्टर 1880 वर्सां 1880 इस्वेंत फ्रांसांत ती जल्माली. 11 वर्सांचें चेडूं थंय आसता आसतना ताका पयलो कुंभार मेळ्ळो. आनी ह्या पयल्या कुंभार वेळार भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक ती येता आनी थंय आसली मदर प्रेयरेस विचारता, बाया तुजें नांव कितें? आनी म्हणटा म्हजें नांव एलिझाबेथ. आनी ती सिस्टर म्हणटा, एलिझाबेथ म्हणल्या नांवाचे अर्थ कोत्ताय तुका? ती म्हणटा, ना सिस्टर, एलिझाबेथ म्हळ्यार देवाचें घर. एलिझाबेथ म्हळ्यार द हाऊस ऑफ गॉड.
आणि त्या दीस जावन एक गूंड चिंता पळय ह्या धाकटुल्या चलये थंय हांव देवाचें घर. हांव देवाचें घर जाल्यार म्हज्या काळजांत देव जियेता. म्हज्या काळजांत देव जियेताला. खंय देव आसा तो स्वर्ग, तर म्हजें काळीज सर्ग. देखून हांवें म्हजें जिवीत सर्ग करी जय. हांवें सदांच म्हज्या जिवितांत सर्गार जियेत. एका भावार्थाच्या सता वरवीं सुरू जाल्ल्यान जिवीत एक नीज सत जावन रुपांतर जाता. 19 वर्सांच्या प्रायर भितरल्या माद्रेंच्या कोवेंताक ती सर्वता. आणि त्या वेळार तिणें बरयल्ल्या जायत्या लेखनांनी प्रत्येक जावन ताणें बरयल्ल्या कागदांनी द लेटर्स आपल्या इश्टांक ते अशें बरयता. म्हज्या काळजा भितर कितेंय म्हाका संतोश भोगता. म्हज्या काळजा भितर म्हजो देव आसा म्हण म्हाका भोगता. इतलो संतोश इतलें बरेंपण म्हाका कित्याक भोगता हांव नेना. म्हज्या मादरान म्हाका सांगलां परवां अत्मीक डिरेक्टर आमकां मेळोंक येता खंय. त्या वेळार हांव अत्मीक डिरेक्टराक विचारतलीं हें कितें. नेणट्यापणार एक संतोष, एक आनंद. आनी केन्ना फादर वाले एक डॉमिनिकान याजाक तिका मेळटा. ती तिका सांगता हें कितें. तो भाग्यवंत याजाक दैवीक शास्त्रा विशांत आनी स्पेशली मिस्टिकल थियोलॉजी आमी म्हणटा हाचे विशयान चड गूंड जाणा आसलो मनीस. तो तांकां सांगता बाय भियेनाकाय, तुजें काळीज आसा देवाचें घर. पवित्र त्रित्व तुजे भितर आसा. देखून तुका हो आनंद, देखून तुका हो संतोष. आनी त्या दिसतावन हे इतरनाटी चली देवा सांगाता देवाच्या मोगान आनीक देवाकूच आपल्या जिवितांत घेवन भोंवता. चड लांब ती जियोना. 21 वर्सांचेर 26 years एका मारेकार पिडेक वळख जावन ती मरता. देखून कोवेंतांत तिणें करशिल्लीं वर्सां केवल 100. पूण ह्या 100 वर्सांनी आज ती सगळ्या संवसाराक एक फामाद सांतीन जाल्या. फामाद एक आरसो जाला म्हज्या आनी तुज्या दैवीक जिविताक. आनी तिणें सांगिल्लीं 3 सतां आज तुमचे मुखार हांव दवरूंक हांव शेतां मुठव्यान. पयलें, आय एम द हावज ऑफ गॉड. हांव आसां देवाचें बिराड. हांव आसां देवाचें घर. पवित्र पुस्तकाक आमी भितर गेल्यान जाल्यार पयल्या पोरण्या तस्तामेंतांत तशेंच नव्या तस्तामेंतांत जायते फावटी मनशाचें काळीज देवाचें बिराड असो उल्लेख केल्लो आसा. पूण हांव केवल 2 विशयांक म्हाका सीमीत करता. कित्याक हे 2 मनीस त्रित्वेच्या भाग्यवंत तेरेजाक चड मोगाचे. पयलो भाग्यवंत पावलो आनी दुसरो आसा भाग्यवंत जुवांव आनी ताचो पवित्र वांजेल. पावलूच्या पुस्तकांक कागदांक आमी फाटीं गेल्यार पत्रांक आमी फाटीं गेल्यार रोमाकाराक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 1 जावन 6चेर सांबावल आमकां सांगता तुमी आसात म्हणून टेंपलां देवाची. आनी तो सांगता केन्ना भावार्थ तुज्या जिवितांत आसा आनी हे भावार्थांत तूं जेजू तुजो देव म्हूण तूं वळखताय. त्या दाळा देव तुका आपणा थंय वेंग मारता आनी तूं आनी देव सांगाता जियोंक सुरवात करतात. आनी केन्ना तूं आनी देव सांगाता जियोंक प्रयत्न करतात तुजें जिवीत जाता जेजू सारकें. आनी केन्ना जेजूचें जिवीत तुज्या हर एका जिविताच्या हंतार तूं जियेताय तेन्ना तूं आनी तुजो जेजू एक जाता. हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हें सत आमच्या सगळ्या हर एकल्याच्या जिविताची बुन्याद जाता. भाग्यवंत जुवांव 15व्या अध्यायांत अशें म्हणटा जेजू म्हणटा हांव आसां दाखवेल तुमी फांटे. तसो जिवाचो रस
तीच दैवीक सकत मुझे थंय आनी तुमचे थंय ती वाळटा. क्रिस्तांव जाल्ल्याक आमकां देवान दिल्लें एक व्हडलें देणें. जेजूचें जिवीत आनी क्रिस्तांवांचें जिवीत वेगळें जिवीत न्हय. कोण जेजूक भावार्थान घेता, जेजूचेंच जिवीत आपणाचें करता, जेजूक चिडकोन रावता, तोच देवाचो स्पिरीट, तोच जेजूचो स्पिरीट, देवाचो मोग आमच्या काळजांत वाडटा आनी आमी क्रिस्त जाता. आमी क्रिस्त जाता हें सत. आनी सगळ्या सक्रामेंताच्या जिविता मुखांतर हें सत म्हाका आनी तुका प्राप्त जालां. देखून जर आमी एकलीं आसांव देवाच्या अस्तित्वाची तेंपलां, हें सत घट्ट आमी मोतीन धरचें मोगाच्यान. कित्याक जायते फावटी कितें कश्ट येतात, कितें अनवरां येतात, आमी धांवन येता जेजू लागीं, भोव बरें. आमी धांवता बाळका जेजू लागीं, भोव बरें. कित्याक आमचो भावार्थ तो. पूण ताच्या की गूण आनी एक भावार्थ आमी रुता करूंक जाय. देव म्हजे थंयत आसा, देव म्हज्या काळजांत आसा. केन्ना देवा सांगता हांव आसा. ही पिडा, हे कश्ट, ही अनवरां वय ह्या संवसाराची इन 4 दिसाची ती मायाक जातली. कित्याक सोम्या तूं एकलोच म्हाका पुरो. हो भावार्थ मोगाच्यान. आनी हें जिवीत जर आमी ऐकलें आनी रुता करी जंय हर एक दीस आमच्या जिवितान, तेन्ना कितें जाता. सांत तेरेजान सांगिल्लें, एलिझाबेथान सांगिल्लें, दुसरें सत आमकां रुक्ती जाता. संवसारार हांव सर्ग रचतलीं. देवान आसचो जागो सर्ग. देव तर म्हज्या काळजांत आसा, सर्ग म्हज्या काळजांत आसा. सर्ग म्हणजे कितें? सर्गाची थोडीशी गुण कितें? वॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेवन? ऑल द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याची सगळीं फळां. संतोष, दादोसकाय, मोग, एकवट आनी तो दैवीक आनंद. तो खंय आहा? तो आमचे भितर आसा. आज तो खंय सोदता आमी? म्हाका मोग जाय, त्या चेडवा लागीं मेळटलो, त्या चेडक्या लागीं मेळटलो. आमच्या घरांत समाधान ना. फादर, आमच्या घरांत समाधान येवंक मागा फादर. समाधान घरांत ना मोगाच्या न्हू. समाधान आसचें काळजा भितर. मोग दुसऱ्यांच्या काळजांत मात्र न्ही, मोग आसा तुज्या काळजांत. तो एकवट आमच्या संबंधान अणून ना, तो एकवट आसा म्हज्या काळजा भितर. कितलो एकवट हांव बांदतां तितलो एकवट आमचो जाता. कितलो मोग हांव दितां तितलो मोग म्हाका मेळटा. कितलें शांती समाधान रुता करूंक हांव प्रयत्न करतां तितलें शांती समाधान म्हज्या घरा भितर जाता. केन्ना देव म्हजे सांगता आसा म्हणून देव मोग, हे मोगाचें जिवीत हांव जियेतां. म्हज्या भोंवतणी म्हज्या काळजा भितर मोग हांव रुपीत करतां. मोगाचें जिवीत म्हजें जाता. सर्ग हांव हांगाच म्हज्या काळजांत बांदतां, म्हज्या घरा बांदतां आनी म्हज्या सांबारा बांदतां. आनी तेन्ना कितें जाता? तिसरें सत भगवंत एलिझाबेथान आमकां सांगिल्लें, लाउदेम ग्लोरिये. म्हजें जिवीत जाता एक स्तुती गीत देवाच्या व्हडा कामाचें. My life becomes a constant praise of His greatness in my life. सायबीन मायेचें जिवीत, मोरयेचें जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता. कितले कश्ट तिच्या जिवितांत, कितलीं अनवरां तिच्या जिवितांत. पूण तिचें एकच काळीज, तेंच काळीज दैवीक काळीज. कितें म्हणटा? देवान म्हज्या जिवितांत महात कार्यां केल्यांत जावं ताचें नांव सदैव. The Lord has done great things in me. Holy is His name. म्हाका भयणी भावानो, 2 रितींनी हो संवसार आमी पळोवंक जाता. एक केन्ना आमची दिश्ट सर्गार आसा, वय तुका नखेत्रां आनी सर्गाची सोबाय तुका दिश्टी पडटा. केन्ना तुजी दिश्ट धरणीर आसा, सुकी धर्ण आनीक सुकुल्लें थोन मात्र तुका दिश्टीक पडटा. आज तुजें जिवीत कित्याचेर बांदून हाडलाय? त्या धरणीचेर आनी सुक्या थोनाचेर, या आकाशाचेर आनी दैवीक शक्तीचेर.
केन्ना दैवीक सखत आनी हाचेर म्हजी नदर आसा. म्हजें जिवीत जाता सर्ग, म्हजें जिवीत जाता देवाचें घर, आनी म्हजें जिवीत जाता एक होगलीक देवाच्या नांवाचें आनी ताच्या वर्तेपणाचें. कश्ट सगळ्यांक आसात, अनवरां सगळ्यांच्या जिवितांत येतात, पूण तूं कशीं घेताय ताचेर आसा तुजें जिवीत. देखून आज एडी वरती भाग्यवंत आमकां सांगता, वय तुजें जिवीत तुज्या देवाचेर तूं बांदून हाड, आनी हो देव पयस ना, तुज्या काळजांत आसा. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वादांनी भरतां. म्हणजे कितलें चड तूं म्हाका तुज्या काळजा भितर घेताय तितलें चड व्हडलो सर्ग तुज्या काळजांत हांव रचतां. हो सर्ग आमच्या काळजांत आमी रचुया, देवाक सदांच आमच्या काळजांत आमी व्हरुया, आनी अशें सदांच आमचें जिवीत जावं दी देवाच्या दिनवासनेचें, देवाच्या संतोषाचें आनी देवाच्या मोगाचें. दोनूच वांटो मोगाच्यान, भावार्थाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत. केन्ना भावार्थ आसा हें सत आमचें जाता, केन्ना ह्या मोगान आमच्या काळजांत देव आसा तर हो मोग आमी पासारता, वय सगळो संवसार मोग जाता. देखून आज आमी बाळोक जेजू लागीं मागोया. बाळोक जेजू, येदे व्हडल्यान बेसांव, येदे व्हडल्यान देणें तुवें आमकां फावो केलाय. तूं आमच्या काळजांत येवंक आवडेताय आनी सदांच तूं आमच्या काळजांत आसाय. येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखार तूं आमच्या काळजांत सदांच येवन रावताय. कुमसराच्या सक्रामेंता मुखार आमची सगळीं पातकां तूं बोगसून म्हजे मदलो आनी तुजे मदलो बांदपणांत रुपीत करताय. मागण्याच्या जिविता मुखार म्हजो आनी तुजो बांद सडटा. जावं दी ही ती वाटो आमच्या जिविताच्यो, मागण्याचें, येवकरिस्ताचें आनी कुमसाराच्या सक्रामेंताचें. हेंच जिवीत जियोंक, वय सर्गार ह्या संवसारांत सर्ग रचोंक तसो बाळोक जेजू म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हूण मागुया. आमेन. आमच्या काळजांचो वावर आमच्या हातांचो आडूनया बापा तुझी समोर श्रीकांत गो मोकांत कातींचो पोलादीक बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सतेनी आमची सगळी ही चिनी बापा मोगा स्वीकार कर. गुंड्या वायना सोवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सतेनी आमची सगळी ही चिनी बापा मोगा स्वीकार कर. मुंड्या वायना सोवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणाचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें.
अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण पसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सळ दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार फुला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुकाचे जे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंचरगी तुकाचे जे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिल्ली. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां पासत तें वारावलेलें. हें म्हज्या उडासा करात. देव आमचे मोदें. आमचो जेजू आमचे सांगाता. सोमया तुमचो पुरो. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुण्यावर तुवे आमका सोड लाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवणूक जे ख्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सबुंडो आनी सर्वणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भगेवोन जुजे तिसोन इस्कळपोती भगेवोन धर्मता आनी सर्वय काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचे सांगाता. देव आमचे भितर.
हे आमचें सत. आनी आज तो सुदैव हांगासर ह्या आल्तारीर म्हाका आनी तुका ताच्याच जिवितान बरोवंक आपोवणें दिता. तर व्हडा मोगान आनी भावार्थान आमची काळजां मोना त्या देवा थंय आमी उबारुया आनी ताणें शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकुल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकोतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. जेजू क्रिस्त आमचो देव ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आनी आवताची दय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इस्तेको जीव दिलोलो, मोग तुजो कोरो. भुंय आकाशरो सोम्या, भुंय आकाशरो. मोग करसान पेटो आसो, ससान पासून बुरो. Jesu musurai ani tus mujidai, ani makana kai ulen. Jesu mujekan ani tus mujidai, jiena hauta jivine.
तुझो पुरो सुमिया मोग मात तुझो पुरो तू मुझे थंय आसतना ना भिरांत म्हाका तू म्हज्या काळजांत म्हाका गठाय दिता आसतना तुज्या मोगांत म्हाका भरतना हांव जाणा सर कश्ट सर आनवारां म्हजे थावन पळयता थोली देवाच्या मोगांत जेजूच्या मोगांत आमी आज एक जाता आसतना प्रत्येक जाण मागोया परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासत आज आमकां थोडें दादोसपण थोड्यो सवलतायो आनी आमच्या भुरग्यांक बरेंपण जालां तर परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणीचो कश्टी जिवनाचो फळ तांचे कश्ट तांचे एकसूरपण तांचे आशा आकलास भोवशा जायते पोटी आमी समजना आज प्रत्येक जाण तांकां बाळका जेजूक आमी समर्पया तांकां राख सांबाळ सायबा म्हूण मागोवया तांचो सगळो घोराबो तांचें कुटाम सोन्नो एकसूरपणान थंयची येतात घराब्याच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बर सायबा म्हूण मागोवया मोती काळजाचें समाधान शांती तांकां फावो कर म्हूण मागोवया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोर्ची म्हूण तुवें येवजिलें हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सरकार तुज्या सस्नाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी वसात भाऊ भयणीनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज आमी दुसऱ्या दिसाचे नव्यान आदारून आसा आज आमी नियाळो विशय जावन आसा देव मुझे थंय आसता संवसारार सर्ग रस्ता ह्या विशयाचेर नियाळ दिवण मिसाचें बलिदान भेटयलां म्हणदीक बाप जॉन सिक्वेरा आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत गोंया आमचे एक आध्यात्मिक केंद्र तशेंच रेतीर मंदिर आसा थंयसर डिरेक्टर जावन ते आपले सेवा दितात सो मेस्तोच्या नांवी तांचो उपकार बावडटा जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तांचेर तशेंच त्या रेतीर मंदिराचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा थँक्यू फादर तशेंच दियोकोण आसात आमचे सांगाता दियोकोण आणू आमचे कार्मेलीत दियोकोण ह्या फावटी आमकां जायते दियोकोण आसात थोड्याच म्हयन्यांनी तांची याजाकी दिक्षा जातली तांकांय आमी बरें मागता भाऊ भयणीनो कुमसराक वेवस्था म्हज्या दाव्या कुशीक थंयसर स्टॉलाच्या फाटल्यान आसा थंयसर तुमी वशयत एरो मार्क आसा थंयसर सगळो दीस याजक कुमसराक आसात संगतच हर एका दिसा दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा ह्या दिशेन कोणी पोषक जावन आदार दिवंक म्हूण कशी व्हरता जाल्यार दायकान तुमी आमकां मेळचें तुमच्या आदाराची गरज आसा तशेंच वरवे रुपारी तुमी आदार दिवयेत आनी संभ्रम बऱ्या तरेन जायचे जाल्यार आर्थीक आदारय करचेचो आसा देखून तुमच्या बऱ्या मनाचेर आमी खंडीत जावन बरवसता आनी तुमी आदार दितल्यात म्हणलो बरवसो आमकां आसा हर एका दिसा एक इराद्या पासून आमी मागता आज सर परगांवांत आसच्या भाऊ भयणी खातीर मागता आसतना साहित्य परगांवांत आसच्या भाऊ भयणींनी ह्या पुणथळाक तशेंच कोवेंताक आमकां आदार दिला आनी ह्या दिसांनी जायते जाणां परगांवांत आसचीं जावं पुरो तांचो पयलो सांबाळ ह्या हेर रितींनी जायत्या जाणांनी फेस्ताक आदार दिला तांचो सुमेज तांचो आज आमी मोगान उपकारी मनान उडास करता आनी परगांवांत आसच्या जायत्या भाऊ भयणींक जायते कश्ट समस्या आसात तांचे पासून आमी मागता जायते जण बरें काम मेळचे खातीर आशिवून आसात ते सकट इराद्या पासून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन
मागता सांगत देवाक अर्घ दिता आमच्या समाजांतल्या कुटुंबांतल्या जायत्यांक परगांवांत वचून वावर करूंक फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्घ दिता ह्या वरवीं जायतें बरेंपण आमच्या समाजेन जालां देवाक जावं अर्घां ब्रेस्तरा आमी सकड पिडेस्त आनी प्रायस्त पसून मागचो दीस त्या दिसा सकाळीं 10:30 मेस तांचे खातीर जावन आसतलें आनी त्या दिसा 9 वरांतावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां ह्या रक्तदान शिबिरांत जात्या जितल्या जाणांनी वांटली जायचे म्हणून विनंती सोनवरा सर भुरग्यां पासून मागता नेणट्या भुरग्यांक सकाळीं 10:30 वरार मीस हेर भुरग्यांक संभ्रमीक मीस सांजेर 6 वरार आसतलें 14, 15, 16 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम आनी त्या तिनूय दिसांनी जायती मिसां आसात पूण संभ्रमीक मिसां सकाळीं 10:30 आनी सांजेर 6 वरार आसतली भाऊ भयणीनो फेस्ता विशयांत हेरांक तिळसूंक तुमकां विनंती करता हांगा तावन आमी मायेत दिता तुमी हेरां लागीं ती वांटून घेवची अशें जायतीं जाणां बाळकाची आशिर्वादां जोडूंक पावोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा ह्या दिसांनी जायते स्वयंसेवक हांगासर सेवा दितात विविध तरेची मांडावळ करूंक आदार दिवन आसात तांचे पसूती आमी मागता तशेंच ह्या फेस्ता खातीर मागोवंक तुमकां उलो दिता हांगासर तुमच्या हर एका भक्तिकाक तो दैवीक अनुभव जावन दी बाळकाजीची आशिर्वादां फावो जावन दी म्हणून मागोवंक तुमचे लागीं प्रत्येक उलो दिता करतिलेर आज काजारी जोड्यांक म्हूण छापल्ले मिस्टेक जाल्ली आज परगांवांत आसल्या खातीर आमी मागता पूण बुधवारा दिसा सर्व काजारी जोड्यां पासून मागचो दीस बुधवारा जानेराच्या 8 तारखेर काजारी जोड्यां पासून मागचो दीस त्या दिसा काजारी जोड्यांनी सांगाता मिसा घेवचे आनी सांगाता बसचे तांचे खातीर प्रत्येक मागणी आसतलें देव बरें करूं बाळू जेजू तुमकां सुमेस्ता आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं उबे रावया सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें उपकार प्रागाच्या बायकाचें नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन समजो संतोष म्हणटा समी जेजो मनशांचो ईद जावन तो जियेलो सरताच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिरा गुणकन दैवीक वयस मेळ्ळें हांव ताका फावो जालें ज्ञानान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाजलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाया म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मोगाय भाव भयणीनो आतां आमची सर्त्या सावां बायकाच्या पांयान तळा घाल्या प्रत्येक जाण मागीर आमी आमच्या कुटुंबा बसत हे बायो जेजू आमच्या कुटुंबाक तुज्या पांयान तळा आमी समर्पण दिता प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर प्रायवंत बसत तांच्या ह्या प्रायच्या जिणेंत तुजो आदार तूं तांकां लाभय तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता तांकां शिकोवंक जाय आसचें मत बरें शेगून तूं तांकां फावो कर आमच्या कुटुंबांत वावर करतल्यांक आमी तुज्या पांयां तळा समर्पिता तांच्या कामांत तिरासान आनी संतोश तूं तांकां लाभोस कर प्रत्येक जावन आज आमी मागता आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करतल्या हर एका सांड्या पासत सोम्या तांचे तुजो दराय आशिर्वाद वत तांच्या कामांत तूं तांकां जैतला भशेन कर तांच्या कामांत संतोश तूं तांकां दी म्हूण मागता आमची वैयक्तीक सावां बायकाच्या पांयां तळा दवन सांगात आमी म्हणया हे भाग्यवंत बायका तुजी पदवी अजपिता उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसन उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकलां देनायक आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं
आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमा मरिये कृपेन बरयले समितीचे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवीन फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बायका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बायका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बायका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे जेजू बायका मागणे ये अजा पंचाल जेजू बायका आमच्या बेसा कांय दिसांचे एका कोटीची दिश्ट घाल म्हजे मुखार सोंपता तुजे इतले बेमतीन बदलले मोल कांयच आमची मागणी स्विकारूं दी आनी त्या मागची कृपा आमकां दिवन दी कार आमच्या वेले कश्ट आनी निराशपण तुजे कमक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बायका जेजून आमच्या जिवितांत साबार बरीं कामां आमी मागले ते विनोवन आमकां मागोवन धाडल्यात ताका आमी अर्गां दिवन सांगात आमी म्हणया हे बहुदा बरो जेजू तुजे मुखार आमी सरपळटा तुवें आमकां दया केल्या एडर उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळटे आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचना आनी सांबाळला आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांची म्हाजी मळफार तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तरून दी सर लोक तुज्या आनी तुजे कळनाची दैवी मजत सोडून दी सर सुटी आनी महिमा सांग तुका बायका जेजूक आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखों तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सवेन जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू बळका मान करता लागी आनी पुजता संगी सगळ्या महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजे बरीची योगादार मागता जेजू बळका आमकारा विज्ञान वारटले तू सांबाळ मया मुखाची धी कुरपेचे बेसा धी आमकां कुरपेचे बेसा जेजू बळका आमकारा विज्ञान वारटले तू सांबाळ